अमेरिकेसावन आयल्या उपरांत आमदार मंत्र्यांबरोबर घेतिल्ली मुख्यमंत्री पर्रीकाराची ही पहिली बसका। विधानसभेचे कामकाज आणि आमदारांच्या कांय प्रश्नांचेर चर्चा जाली म्हूण भलायकी मंत्री राणे सांगता। मात आमदारांच्या त्या प्रश्नांनी मायनिंग, नुस्त्यांचो वा नोकऱ्यांचो विशय खंय आयिल्लो ना। काय ना आयज मिटींग आशिल्ली फक्त मुख्यमंत्रीक मेळपाक आनी जे कितें विशय असेंब्ली संबंधी कितें आमचे पर्सनल कितें विशय आसा आनी बेसीक ऑन असेंब्ली नथींग एल्स। कांयच ना डिस्कशन, कांयच ना डिस्कशन वॉज बेसिकली ऑन असेंब्ली मॅनेजमेंट अनदर काय ना फिश इशू कसलो। ग्लेन टिकलो म्हणटा लायटी सारकेले विशय बसकेत आयले। Nothing of flow management. Normally, how assembly goes on, the normal practice will be carried on. Number one. Number two, whatever issues we had, we discussed with our CM. Whatever issues are going, like whatever issues, like what is, like electricity issues, which is been looking into it. We had meetings with all the power secretary, Mrs. Nila Mohan, those issues, and various other MLAs have spoken. So it was just a casual meeting because we have not met him now after he's come after his treatment. I mean, that's young man. So that's what we had called for them. Mining chair, na. That's mining chair. Kind of stuff. Floor management, floor management in sense. Opposition attack केला जाल्यार कशी टॅकल करता? आमकां अटॅक कितें हेंच्या बाबतींत करतले. Our government has been totally clear in all fronts. So let them try. Then we will respond to them. Our minister will respond to them in the right direction. बसकेक मुख्यमंत्री धरून 9 आमदार पावले। येवंक नाशिल्ल्या 5 दोग दुयेंत, 14 9 पावले। फ्रांसीस डिसोजा, मायकल लोबो, प्रवीण जाटये, पांडुरंग मडकयकार आणि कार्लोस आल्मेदा। मनोहर पर्रीकार बीजेपीच्या बसकांनी काँग्रेसीच्या आरोपांक ताबडतोब जापो दियात म्हूण कार्यकर्त्यांक एकसारको सांगीत आसता। विधानसभेत बीजेपी परस काँग्रेसीचे आमदार मायज, तातूंत बीजेपीचे दोग तीग दुयेंत। आता विरोधी काँग्रेस केन्ना नीती आक्रमक जाली आणि मंत्र्यांकडेनूच सातिस्वेत करपी जापो नासल्यार प्रसंगाक फ्लोर मॅनेजमेंट सारको जाय म्हूण खंयी बसका। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।